भंगार अड्डे लोकवस्तीत नाका ते दुसऱ्या खंय तरी स्थलांतरीत करपाक जाय अशें म्हणीत सरकारान गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक खासा धोरण तयार करपाक सांगिल्लें। ह्या धोरणाचो मसुदो निमण्या पावण्याचेर पाविल्लो आसा। हें धोरण तयार करतना स्क्रॅप यार्ड वेवसायिकांकडेन उलोवप केला, तांच्यो मागण्यो आनी प्रश्न समजून घेतला अशी माहिती गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील हांणी दिल्या। तशेंच भंगार अड्डे उद्देगीक वसणूक वा कमर्शियल सुवातींचेर स्थलांतरीत करपाचो विचार आसा अशी माहिती ताणें दिल्या। धोरणाचो मसुदो कांय दिसांनीच सरकाराक दितले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा। स्क्रॅप पॉलिसी करपा खातीर एक आमी गव्हर्मेंटान निर्णय घेतिल्लो आनी त्या निर्णयाच्या उपरांत आमी ठरयलें की बाबा स्क्रॅप पॉलिसी करता आसतना सगळे स्टेक होल्डर बरोबर हाडल्यारच बरें जातलें। प्रत्येकाचे वेगवेगळे आशिल्ले। स्क्रॅपा भितर बिजनसा भितर 2-3 आस्पेक्ट्स आसात। एक म्हणजे एक मोठे स्क्रॅप ट्रेडर आसात जे प्रोफेशनल जाल्ले आसात, एक मिडल लेवल आसात आनी एक तिसरी कॅटेगरी म्हणटा ती सारकी आमचे कबाडीवाला जो आमी स्क्रॅपर म्हणटा ते। सो अनलेस आमी सगळ्यां बरोबर घेवन सगळ्यां वांगडा विचार करून पॉलिसी करणं जाय, ती पॉलिसी केन्नाच बरोबर जावची ना। पयलीं एक पॉलिसी केली तातूंत कितें म्हटिल्लें की सगळ्या स्क्रॅप यार्ड इंडस्ट्रियल एरिया शिफ्ट करचे, पण तें सगळें जमलें ना। दोन म्हणजे गोंयाक जागो कमी आसा आनी इंडस्ट्रियल एरिया जागो असो तो बरे व्हडले इंडस्ट्री येवपाक वतले, स्क्रॅपाला दिवपाक कमी जातले। आनी सर कितें हर्डल्स कितें आतां मॅनेजमेंट करपाक स्क्रॅपाचे आतां हर्डल म्हणजे 2-3 आसा। एक म्हणटा स्क्रॅप हो विशय वा धंदो हो स्लोली इवॉल्व जालो। पयलीं बारीक गांवां येताले, लोक करताले, पण ताची इंडस्ट्री डेवलप जातले आनी जशें पॉप्युलेशन वाडलें तशें पळोवन स्क्रॅप वाडपाक लागलो। सो एक हांवें म्हटलें तशें एक मेजर हर्डल म्हटल्यार जे बारीक लोक आपले दिसाक जमयतात कितें तरी ते व्हरतात एक जाग्यार घालतात आनी तातूंत भितर आपण जे विकपाक शकतात तोच माल घेतात, बाकीचो थंयच उडयतात आनी दॅट इज द स्टार्ट ऑफ द पोल्युशन। म्हणजे तो थंय उजो पेटयतात, तो व्हाळांत उडयतात, तेल उडयतात। सो तो एक दुसरो ताजे पेक्षा जे एक एग्रिगेटर म्हणून आसता, म्हणजे 10-15 जाणांच्या भुरग्यांचे तो एकठीण जमयता आनी खंय तरी एक आपलो स्क्रॅप यार्ड म्हणून घालता। तो उदक आसा, व्हाळ आसता, गांव आसता, लोकवस्ती थंय घालता। पूण थंय घालतकीर कितें जाता की थंय परत तो कितें आपणाचो विकपाक जाता तोच माल काडटा, उरिल्लो आसून तो थंयच उडयता आनी तो लोकवस्ती आसल्या कारणांनी लोकवस्ती प्रॉब्लेम जाता। तुमी 2-3 इन्सिडंट जाले की फायर हजार जाता। तो इंटेन्शन जावन तातूंत भितर स्क्रॅपा भितर कोण तरी वेस्ट ऑयल आसता, थर्मोकॉल आसता, चुकून उजो पेटूं शकता। सो आनी फोर्थ कॅटेगरी जर म्हणटा व्हडलेचे एग्रिगेटर म्हणटा आमचे जमीन ना, म्हणजे जाग्यार ते थोड्यांनी कितें म्हणटा एग्रिकल्चर लँड नियर सेटलमेंट जाय अशें केलें। सो एक ओवरऑल विचार आयलो की इंडस्ट्रियल इस्टेटान एक वचचें। दुसरें पॉलिसी दवरचें जी कमर्शियल एरिया आसा, सेटलमेंट झोन आसा, थंय तांकां एक गायडलायन्स दिवन स्क्रॅप यार्ड घालपाक दिवचें आनी ते दिता आसतना तांकां प्रिकॉशन घालपाक दिवचें। आनी एक NGO फुडें काम करचें की हेचे सकले लेवलाचेर जे लोक आसात तांकांय सुद्दां काम करतात, खूब हेल्थाचें तांकां एज्युकेशन ना। म्हणजे स्क्रॅप काडटा आसतना हात कशें घालप, रोगराई जाता, कसली मेडिकल वेस्ट आसा, हाजेर तांकां ट्रेनिंग दिवन तांकां मेन स्ट्रिमाक घेवन, म्हणजे मेन कितें आशिल्लें हाव टू गेट अनरिकॉग्नायज अनऑर्गनायज सेक्टर इन टू द मेन स्ट्रीम।